एका तेंपार गोयच्या दर्यादेगेर शेकांचेर विदेशी पर्यटकांची गिट्टी पडटाली, पूण आतां गोयच्या दर्यादेगांचेर चित्र कांय प्रमाणात बदलिल्लें पळोवपाक मेळटा। विदेशी पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान शेक वेवसाया खातीर व्हड आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा। ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोझोन हे गंभीर परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला आनी दर्यादेगेवेल्या पर्यटनाक परतून उर्बा दिवपा खातीर सरकारान आनीक ठोस पावलां उबारची अशी मागणी केल्या। पळयात। खूप वर्सांचा हे डिक्लाइन जायत वयता, हे खंय तरी गोंय सोडलेले दिसना। डबल इंजिन जो सरकार आसा हो दोनूय कॉपरेशन जावन येवपाक जाय। जेन्ना पासून आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येयना तेन्ना पासून आमच्या शेकांचो उकोल जावपाचो ना। पूण हो क्रावड जेवपाचो क्रावड, हो खावपाचो पिवपाचो क्रावड न्हू, मी फक्त तुका नावपाक येयल्या। आणि जे शेफवाले जे कितें सांगतात ते आयकोपाक जाय। आपल्याची बुद्धी घेवन ह्यो सगळ्यो ज्यो पॉलिसी ज्यो इम्प्लिमेंट करता तें जावपाक जायना। आतां शेकांचो धंदो पळय आहा, इट्स गॉन टू द डॉग्स म्हणटा पळय तो। आतां शेकां कोणाक नाका, हेच्या फुडें आनी शेकां आनी नवीन आनी कोण येवपाचें ना, शेकां कोणाकूच नाका। कित्याक शेकातोन जे आहा ह्यो खंयचे एजन्सीचो ह्यो प्रोपोजल आसा ती आमकां खबर ना, पूण शेकवाल्यांनी तर ह्यो मागून घेतलेलो ना। आदी गोंयांत शेक वेवसाय बरोच फामाद आतांय आसा, मात शेकाचेर विदेशी पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान शेकांचे भविश्य भोवऱ्यांत सापडला। शेक वेवसायिकांच्या म्हणण्या प्रमाण या हंगामात विदेशी पर्यटकांचो आंकडो खूब उणो जाला। कितल्याशाच शेक धनियाक वाडत वचपी खर्च, उणे उत्पन्न आनी अनिश्चित पर्यटन हंगामाक तोंड दिवचें पडटा, अशें ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोझो हांणी सांगले। ताच्या मतान गोंयच्या दर्यादेग पर्यटनाक आदल्या भशेन परत हाडपा खातीर बऱ्यो सुविधा आनी पर्यटकांक आकर्षक कार्यावळींची गरज आसा। मजगती सरकाराच्या नव्या शेकेतोन धोरणाचेर उलयतना कार्दोझोन कांय तरतुदींक सकारात्मक प्रतिसाद दिलो। तेच बरोबर कांय प्रश्नांचेर सुदारणा करपाची गरजय उक्तायली। गोंयच्या पर्यटन अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो खांबो आशिल्ल्या शेक वेवसायाक या आव्हानाक लागून आता सरकार खंयची ठोस पावलां उबारतले हाचेर सगळ्याचेच लक्ष ओडला। मॅन्युअल बाब, मे म्हयनो ऑलमोस्ट आता सोंपपाक येयला, जो ट्युरिस्ट सीजन आसा तो एंड जायत आयला आणि ह्या फावटी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की एक जो ट्युरिजमान डिक्लाइन आसा तो पळोवपाक मेळ्ळो। सो अशा वेळार तुमी आयज ऑल गोवा शेक्स ओनराचे प्रेसिडेंट जावन आसा, सो शेक्सांक गिरायक बीन कशें कितें जालें? कितें आहा न्हू, हे शेकाचे गिरायक जे आहा फाटल्या खूब वर्सांचा हे डिक्लाइन जायत वयता, हे खंय तरी गोंय सोडलेले दिसना। हाका एकूच फॅक्टर ना, हाका भरपूर फॅक्टर आहा, पूण म्हजें सांगणें अशें आसा की जे आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या हातीन जे आसा तितले तरी तांणी करून दाखोवपाक जाय। एक वयलो सेंट्रलाचो फॅक्टर आहा जो विजांक लागून प्रॉब्लेम जाता तो तर आमच्या गोंयच्यान तो सॉल्व करपाक जायना, पूण आमचे इंडियेक आनी आमच्या गोंयान आमी म्हणटा की हो डबल इंजिन जो सरकार आसा हो दोनूय कॉपरेशन जावन येवपाक जाय। जेन्ना पासून आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येयना तेन्ना पासून आमच्या शेकांचो उकोल जावपाचो ना। आमी पळयता आयज हांगासर बीच भरलेली आसा, पूण हो क्रावड जेवपाचो क्रावड, हो खावपाचो पिवपाचो क्रावड न्हू, मी फक्त तुका नावपाक येयल्या। शेकांचेर तुका व्हडलोसो क्रावड दिसना। आनी आयज आमी उबे आसा हांगा कळंगूट मेन एंट्रन्साचेर, हांगा पासून लोकांनी शेकां काडलेली आहा, कित्याक बिजनेस जायना। आनी हेका लागून खंय तरी म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी एक पावल मारपाक जाय आनी जे शेफवाले जे कितें सांगतात तें आयकोपाक जाय। आपल्याची बुद्धी घेवन ह्यो सगळ्यो ज्यो पॉलिसी ज्यो इम्प्लिमेंट करता तें जावपाक जायना। आमकां हांगा डिक्लाइन जावपाक खुबशे फॅक्टर आहा। हांव सांगना की एक तर आमच्या कळंगुटान एक रोड वायडनिंगाचो ह्यो जो आहा ह्यो व्हडलो प्रॉब्लम। ह्यो रोड वायडनिंग करून कळंगुटान ही एक ब्रीड जाल्ली आसा चीप कस्टमरांची, हाडल्यो गाडयो लायल्यो आनी चलोवंक लागल्यो। पयले कस्टमर येताले रुमान रावताले, पूण आयज काल सगळेच आमचे रोड डेव्हलप जाल्ल्यान, रोड वायडनिंग जाल्ल्यान हे सगळे जे एका दिसाचे जे ट्युरिस्ट आहा ते रोडार गाडयोर लायता आनी बिचार येता। सो ओवरऑल हो जो सीजन आशिल्लो प्रॉफिटेबल आशिल्लो का लॉसान आसलो? पळय म्हाका दिसता की खूब जाण ह्या सिजनाक लॉसान गेल्या आनी ह्याच सिजनाक न्हू भरपूर सिजनाक ते लॉस वयता। हांगा धंदो म्हणटा पळय तो कळंगूट धंदो पळय आहा, आतां शेकांचो धंदो पळय आहा, इट्स गॉन टू द डॉग्स म्हणटा पळय तो। आतां शेकां कोणाक नाका, हेच्या फुडें आनी शेकां आनी नवीन आनी कोण येवपाचें ना, शेकां कोणाकूच नाका।
कित्याक जेन्ना कस्टमरूच ना, जेन्ना म्हाका बिझनसूच ना जाल्यार शेक घालून हांव करतलो कितें. आनी हो मेन मुद्दो आसा. जेन्ना सरकार म्हणटा की शेकां भाड्याक दिता, सरकाराक बीन समजूंक जाय हे जे 3-3.5 लाख जे घेता तो आमचो लोक हे 3 म्हयने भितर हे रिकवर करूंक पावना. रिकवर करपाक पायना आनी कशें करतले. हें तो तूं करतलो, रिकवर करतलो आनी तूं तो प्रॉफिटेबल करतलो, तुका खंय ना खंय तरी खंयचे तरी इलिगल धंदे तुका करचे पडटले. नाजाल्यार तूं ह्या धंद्यान आतां शेकाच्या धंद्यान जर तूं सस्टेन जावपाक ना, तूं जेन्युअनली तर ही शेकां चलोवन गेलो तूं सस्टेन जावपाचो ना. तसोच मॅन्युअल वर्क जेन्ना आमी आतां टॉपिक शेकाचो चालू आसा, हालींच ट्युरिझम डिपार्टमेंटा थ्रू शेकाथॉन हो एक इनिशिएटीव्ह घेवपाक आयलो, तो तूं कसो कितें पळयता? सरकार न्हू म्हाका दिसना शेकाथॉन आनी आमच्या ट्युरिझमा मध्ये कितें लिंक आसा म्हणून. हे शेकाथॉन हे शेक जे आसा हे नांव एक फेमस जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट खंय तरी ह्या शेकाच्या नांवान ह्यो एक इव्हेंट केला ताणें. ह्यो इव्हेंट जो फुडें चलतलो ना चलतलो कोणाक खबर ना. पूण जरी तर जशें तेणीन सांगलां की आमी तुमकां अमक्या जाग्यार बसयतले, हें करतले, हें तो सगळें करतलो जाल्यार बाकीच्यो बीन गोश्टी ट्युरिझम डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय. जशे परी की लावड म्युझिक जी चलता ही ते कोण काम करूंक येता, भायरसून जे काम करून येता तांकां ही चलतली काय. शेकांचेर मारामारी जाता हें तांकां चलतलें काय. ही तो सगळे शेकाथॉनाचो जो तेणीन हें केला, एक्सप्लेन केला, ते भशेन कोण तर हिंगासर येवन काम करतलो ताका पिसफूल मायंड जाय, पिसफूल रावपाक जाय. फक्त शेकाच्या नांवान शेकाथॉन केले आनी जालें म्हणून आतां हाचो परिणाम जो आसा हो आमकां फुडल्या वर्साकूच गमतलो कितें परिणाम आसा तो. कित्याक डिपार्टमेंटान खुबश्यो अश्यो गोश्टी हाडल्यो पूण आयज पासून खंयच तांची वस्त टिकलेली ना. कित्याक हे शेकाथॉन जे आहा ह्यो खंयचे एजन्सीचो ह्यो प्रोपोजल आसा ती आमकां खबर ना. पूण शेक वाल्यांनी तर ह्यो मागोवन घेतलेलो ना. बरोय जाला वायटूय जाला म्हणूंक जाता. थोड्यांक बरो जाला, थोड्यांक एकदम वायट जाला. सो हेका लागून हांव म्हणटा कितें ट्युरिस्ट गोंय येता, आमचो ट्युरिझम डिपार्टमेंट भरपूर वाव उरता आनी नवे ट्युरिस्टांक हाडपाक, फॉरेनर हाडपाक, नवे झंडे हाडपाक. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जाता आमच्या गोंयांत जे कितें चलता ते प्रॉब्लेम्स खबर संपत ना आमचे. एवरी इयर नेव प्रॉब्लेम चालू जातलो आसता. आतां लेटस्ट प्रॉब्लेम पळय तो रावडी इंडियन ट्युरिस्ट. हो ट्युरिस्ट भरपूर लोकांक सोतायता हांगसर, दुसऱ्या फॉरेन ट्युरिस्टांक सोतायता. जेन्ना हॉलिडे पळय जाता तेन्ना आमचे फॉरेन ट्युरिस्ट येवपाचे कमी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकर.